बिकॉज सर हे प्लॅन्ड मर्डर म्हणजे जातात आणि चड करून इन द केस ऑफ दीस आर्नल्ड जोसेफ सुवारेश एक रेफरन्स मेळटा की देर इज एन ऑन गोईंग प्रॉपर्टी इशू म्हणून. स्पीकर सर, हे प्लॅन्ड मर्डर म्हणटा इज अ नॅचरल प्रोग्रेशन ऑफ द क्रिमिनल एटमॉस्फियर इन द स्टेट. लँड ग्रॅब जाल्ले आहात, एक वॉर्डूच लँड ग्रॅब जाल्लो आहा. स्पीकर सर, गेले खेपे असेंब्लीन कलंगूटूच अशी एक केस, एक फामाद फ्रेंच एक्ट्रेस मेरियान बोर्गो म्हणून तिची केस हांवें चीफ मिनिस्टराचे नजरेक हाडिल्ली. जी बूर्ड आयडेंटिटी म्हणून एक पिक्चर आशिल्लो, ते पिक्चरांतली हिरोईन ती फ्रेंच एक्ट्रेस, तिका बाउन्सरांनी आपले प्रॉपर्टीन भितर घालून दवरली आनी पुलिसीचो रिस्पॉन्स आशिल्लो वी डोंट नो बिकॉज इट इज अ सिवील मॅटर म्हणून. स्पीकर सर, हे बाउन्सर म्हणटा तेंचें प्रकरण जें आयलां हें आमी डिसायड करचें पडटलें. बाउन्सर म्हळ्यार कितें तें आतां, म्हळ्यार एक बॉडी बिल्डर जावप, वो गुंड बरो सफारी घालप आनी बरोबर रावप, जातो बाउन्सर तो लिगलायज जालो, लेजिटिमायज जाली तेजी एक्टिविटी, हें पळोवचें पडटलें. स्पीकर सर, अशीच हे मॅटरान, हे फ्रेंच एक्ट्रेसीच्या मॅटरान हांवें मुखेलमंत्र्याक गेले खेपे सांगिल्लें की जी बायल इनवॉल्ड आहा हातून, ते बायलेन हे हांगाचे लोकल गुंडांक इनवॉल्व केल्ले आनी तिणें तेजी प्रॉपर्टी हडप केल्ली. ती बायल एक फॅमिलीचे बापाय बरोबर फ्रेंडली आसली आनी तो जून 2021 मेलो कोवीड जावन. ही आतां नेपाली बायल, जी बायल म्हणटा ती, तेजी भुरगीं आहा 42 वर्सां कमी आशिल्ल्या मनशा कडेन लग्न जाली. क्लियर इंटेंट आहा की प्रॉपर्टी सगल्यो एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी हडप करप आनी थर्ड पार्टी रायट्स क्रिएट करप, प्रॉपर्टी एन्जॉय करप आनी ह्यो प्रॉपर्टी केन्ना केन्ना विकपूय बी. स्पीकर सर, तांची फॅमिलीक भितर ती अलाव करना. हें हांवें 1 वर्स जालें हें मुखेलमंत्र्याचे हांवें नजरेक हाडिल्लें. तिकाय इंडियन पासपोर्ट ना आनी नेपाळाकूय तिका रिकॉर्ड आहा. सो अशें जेन्ना जाता स्पीकर सर, म्हाका दिसता क्रिमिनल एम्बोल्डन जाता. कित्याक एक फिगर आहा स्पीकर सर, स्टॅटिस्टिक्स 2020 टील डेट एवरेज डिटेक्शन रेट आहा 62.92%, पूण एवरेज कन्विक्शन